नमस्कार. दनपारच्या खबरान अपर्णा बडीघराचो येवकार. खबरो विस्तारान. सुलेमाना कडेन आपलो कसलोच संबंध ना. सुलेमान वक्तव्या परत परत बदलता. तो कोणाचें नाव घेवंक शकता. आमदार विजय उलयलो. सुलेमान सिद्दीकी म्हणटा गन पॉइंटाचेर आपले व्हिडिओ करून घेतल्यात. तरी डीजीपी आनी घरमंत्री ओग्गी कॅश फॉर जॉब स्कॅमाचेर उलयता ताका खंय टार्गेट करतात. आमदार जोशुआ म्हणटा ताचो सुलेमाना कडेन कसलोच संबंध ना. ची परिस्थिती आहा की फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्रिमिनल तुका इम्प्लिकेट करता आणि तो क्रिमिनल आपलं वर्जन चेंज करीत रावता आणि तो परतय चेंज करू शकता. सो हातून परिस्थिती कितें, खरी परिस्थिती कितें, खरी म्हळ्यार वॉट इज द रियालिटी, सत्य कितें हें कोणें सांगूंक जाय. हें डीजीन सांगूंक जाय आसलें, होम मिनिस्टरान सांगूंक जाय आसलें ना. सो एक फर्स्ट म्हणजे फियर आहा की हो सुलेमान सिद्दीकीक परतें ताजें वर्जन चेंज करपाक ते लायतले आनी दीस इज अ डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी. असल्यो ज्यो कॉन्स्पिरसी हें जें असली कारस्थानां आहा ती आमी नॉर्मलायज करूंक जायना. आनी सारकें क्लियर कट एक दिसता की कॅश फॉर जॉब स्कॅम म्हणटा तो जो इशू आहा तो आतां मिडियाय बी मातशी थंड गेल्या. जो कोण उलयता ताका पयलीं टार्गेट जाता आनी हे मॅटरान कितें आहा खरें तें भायर येवंक जाय. गोंयचे पुलीस म्हाका दिसना हातून कितें करूंक शकता. गोंयचे पुलीस दबावाचेर आहा. तांणी कोणाचेरूच एक्शन घेवना. चॅकआउट चॅकिनान कोणाचेर एक्शन घेतली, पूण येदेशे बारीक बुराटे ताचेर एक्शन घेता. मेन जे मनीस आहा जे लोकांनी हांकां एट गन पॉयंट ते व्हिडिओ रिकॉर्ड केले तांचेर एक्शन जाता. सो हे इश्यूज म्हाका दिसता हाची उतरां जाय आनी हे इश्यूज तुमी कवर करूंक जाय. जोशुआ म्हणटा आपलो संबंध ना. सुलेमान सिद्दीकीन जर तुमचे परत एकदा नाव घेतलं मला तुम्ही ते का विचारात नो. आय हॅव नथिंग टू से विथ रिगार्ड्स टू दिस. आय एम नॉट इन्वॉल्वड विथ दिस पर्सन. भाऊक विचारल्यार भाऊ म्हणटा सुलेमान प्रकरणान चौकशी चल्ल्या. इन्क्वायरी सरकाराच्या बाबतींत सगळें चालू आसा. तातूंतल्यान जें कितें खरें आसा तें तातूंतल्यान निश्कळून जाता. ताणें आनी एक म्हणिल्लें की तेजे जी इतली प्रॉपर्टी जी आसा ताजेर पॉलिटिशियनाचो दोळो आसा आनी पॉलिटिशियन खंय तरी ताका फसूंक सोदता. प्रत्येकाचें आपापलें म्हणणें आसा. तो आपलें म्हणणें म्हणटा. सरकार आपलें जें कितें आहा तें तातूंतल्यान सत्यता पळयता आनी सरकार आपलें काम करता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. क्रायम ब्रांचेन दिल्ले म्हायती प्रमाण कोलवाळ जेल अधिकाऱ्यांनी सुलेमान खाना कडेन आशिल्लो एक मोबायल फोन जप्त केला. हो मोबायल फोन सुलेमान खानान कांय मिडिया घराक फोन करपाक वापरिल्लो असो आरोप आसा. तशेंच सुलेमानान पुलीस अधिकाऱ्यांचेर केल्ल्या आरोपाचेर खरे फट कितें तें पळोवपा खातीर चवकशी सुरू केल्ल्याचे पुलीस सुत्रां सांगतात. Accused in many land grab cases, Siddiqui alias Suleiman Khan is in the news for last few days for making calls to media houses from the Kulwale jail, claiming that crime branch cops had forced him to record second video on the gunpoint. Prudent has learnt that jail authorities have seized a mobile phone from the possession of Suleiman Khan. But now it has been revealed that phone was not used to make calls to media houses. It has been further revealed that both the numbers which have been used to make calls to media houses are the official numbers of Kolwale jail by which inmates are allowed to contact his family members or the advocate after taking the prior permission from the jail authorities. But it seems that Siddiqui misguiding that he is making calls to his advocates, he has made calls to the media houses. Mukesh Kumar for Prudent. विदेशी पर्यटक वाडोवंक ई विजा प्रक्रिया सरळ सोपी करूंक यत्न. क्रूज पर्यटन वाडोवंक सरकार पावलां मारता. केंद्रीय उद्देग वाणिज्य मंत्री जितीन प्रसाद पणजे मिडिया कडेन उलयलो. पर्यटन राज्यांतले 50 थळांचे पीपीपी तत्वार काम चल्लां. इको टुरिझम आनी हेरिटेज सुवातेंचेर पीपीपीन काम जातले. उद्देग राज्यमंत्र्याचो जीसीसीआय कडेन बजेटाचेर संवाद. In the tourism sector, which Goa is the flagship. ये टूरिज्म यहाँ का सबसे बड़ा उद्योग है और टूरिज्म के लिए 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन साइट्स इन इंडिया विल बी डेवलप्ड इन पार्टनरशिप विद स्टेट्स थ्रू द चैलेंज मोड पीपीपी. उसमें क्या होगा, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स यूथ के लिए, जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी है. मुद्रा लोन्स फॉर होम स्टेज, यहां बहुत होम स्टेज भी हैं, होटल भी हैं, उनके लिए मुद्रा लोन दिए जाएंगे. परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्टेट्स को जो
कुछ मानक पूरे करेंगे, जो इफेक्टिव टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, जहाँ मैनेजमेंट होगा, टूरिस्ट एमिनिटीज होंगी, क्लीनलीनेस होगा, मार्केटिंग एफर्ट्स होंगे। जो राज्य ये चीज़ों पे मानक पूरे करेंगे वो इनमें ये 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन में आएगा। उसमें गोवा तो नंबर 1 ही समझ लीजिए आप। ई वीज़ा फैसिलिटीज़ होंगी, जो आना चाहते हैं विदेशी पर्यटक हमारे, उनको स्ट्रीमलाइन किया जाएगा। क्रूज टूरिज्म को एक्सपेंशन किया जाएगा। All beaches, heritage and eco-tourism sites of Goa to be redeveloped and renovated in the PPP mode. Loan to develop eco-tourism resorts and other facilities in stays, including homestays. Improved connectivity to major airports and international hubs. ये सब इसमें आएगा। हमारे यूथ के लिए स्कूल्स में जो पढ़ते हैं बच्चे, जो इनोवेटिव माइंड्स हैं, रिसर्चर्स हैं, लैब्स नहीं होते, उनको सुविधा नहीं मिल पाती। 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स विल बी सेट अप बाय द गवर्नमेंट इन द नेक्स्ट 5 years. म्हादय प्रवाहाची 4थी बसका 4 मार्चाक मुंबय जावपाची। कळसा नाल्याचे जॉयंट इन्स्पेक्शन करपा विशीं गोंय सरकाराच्या विनवणेचो विशय बसकेच्या अजेंडार आसा म्हूण कळटा। तिनूय राज्यांतले पिवपा आनी शिपणावळ उदका प्रकल्पा विशीं चर्चा जातली। महाराष्ट्रान विर्डी शिपणावळ प्रकल्पाचो विशयूय खंय चर्चेक येवं येता। म्हादयची केस सुप्रीम कोर्टात आसा, मात सुनावणेक येयना। 2 फावट लिस्टांत आयली, मात सुनावणेक आयली ना। म्हादय प्रवाहाची 3री बसका गोंयांत जाल्ली। 24-25 ऑक्टोबर 2024 जाल्ली बसका कशी गुंडाळून अधिकारी आपल्या बायल्या भुरग्यांक वांगडा दर्या देगेर मजा करतना दिश्टी पडले। आता म्हादय प्रवाहाची 4थी बसका 4 मार्चाक मुंबय जावपाची। कळसा नाल्याच्या जॉयंट इन्स्पेक्शन करपा विशीं गोंय सरकाराच्या विनवणेचो विशय बसकेच्या अजेंडात आसा म्हूण म्हायती मेळटा। मजगती फाटल्या बसकेंत गोंयच्या जॉयंट इन्स्पेक्शनाचे मागणेचेर जलशक्ती मंत्रालया कडच्यान कायदेशीर सल्लो घेतले म्हूण बसकेंत थारायिल्लें। मात आतां नेमकी कितें चर्चा जातली तें पळोवचें पडटलें। मजगती 4 मार्चाक जावपी बसकेंत तिनूय राज्यांतल्या पिवपा उदका प्रकल्प आनी शिंपणावळ प्रकल्पा विशीं चर्चा जातली। महाराष्ट्रांतल्या विर्डी येवपी शिंपणावळ प्रकल्पाच्या डीपीआराचेरूय खंय चर्चा जावये, पॉयंट अजेंडात आसा। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी। लोकांच्यो भावना लक्षांत घेवन पोन्ने गोंया बांयगीणीच्यान सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट दुसरे कडेन व्हरचो। केंद्रीय राज्यमंत्री थळावो खासदार श्रीपाद नायकानूय बांयगीणी प्रकल्प नाका म्हणून भुमिका घेतल्या। ताचो खंय विरोध ना, पूण थंयच्यान लोकांक तो नाका। पोन्ने गोंय हे आंतरराष्ट्रीय पर्यटन थळ, सरकाराक खंय प्रकल्प हालोवंक समजायतलो। हो प्रोजेक्ट तूं जाणा की हे सगळ्या हातूंत जी ओल्ड गोवा एक जगांतलो एक बरो ट्युरिजम स्पॉट आसा म्हणून सरकारा कडेन विनंती की फाटल्या सरकारा कडेन सुद्दां विनंती आमी सगळ्यांनी केल्ली आनी आमी ओपनली म्हणलेलें की हो तो प्रोजेक्ट शक्यतो थंयचो भायर व्हरात थंय हो स्टँड आमचो कायम आसा। आमी ते थंयच्यान हालोवपाचो प्रयत्न हे पळयल्लें आसा। तर लोकांची लोकभावना लक्षांत घेवन सरकारान ताचेर विचार केलो। सो तुमचो ओपोज आसतलो पर्सनली? ओपोज हांव ह्या सरकाराचो घटक आसा। ओपोजिशन पर्सन आमी बरे येण्याचो कदाचित सगळ्या समजूत घालून हे करून तो शिफ्ट करपाचो प्रयत्न दोनी आमचो। तुम्ही प्रयत्न करता? एक्झॅक्टली नाका न्ही, प्लॅन त्या एरियेक नाका, दुसरे कडेन जाय। पूण बाबुशा कडेन उलयता तुमी? बाबूश मनसर ऑलरेडी आमचे उलोवणी जाल्ले आसा, सगळे रिक्वेस्ट सगळ्या कडेन गेल्ले आसा। सीएमाकूय सांगिल्लें आसा शक्यतो तुमी तो प्रोजेक्ट सीएम जाय। पब्लीक ग्रिव्हन्सीस जाले, सगळे जाले। ग्रिव्हन्सीस राजकारण हें कित्याक खातीर लोकांची भावना आमी सगळ्यांनी वळखूंक जाय आनी जशे लोकभावना आसा त्या वटेन सरकारान आपले प्रयत्न चालू दवरले। ते प्रयत्न सरकाराचे चालू आसा। रिजल्ट दिता गोंयच्या पर्यटन मळार घडपी गजाली हुस्क्याच्यो, तरी सरकारान नियंत्रण हाडूंक सुरवात केल्या। केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक उलयलो, अश्यो घडणुको कमी जावच्यो म्हूण सरकाराचो यत्न चल्ला। कांय जाण चुको करतात, मात ते खातीर सरकार आनी पुलिशेचें नांव बदनाम जाता। पुलिशेच्या मनीसबळान खंय सुदारणा जाय। खूबशे सुदारला आनी काही गोष्टी करूंक जाय। कांय ट्युरिस्टाचो फ्लो इतलो आसा, काही आमी पळयताले काही 20 वर्सां पयलीं गोंयांत जी हें आशिल्लें की ट्युरिजम कमी आशिल्लो, फ्लो कमी आशिल्लो। जितलो ट्युरिजमाचो फ्लो वाडटा आनी हे जे बाकीच्यो गोष्टी अनवॉन्टेड जे काही इन्सिडेंट जातात ते खरोखर चिंताजनक आसात। परंतु सरकारान ताचेर कंट्रोल घेतला आनी अशें कमीत कमी हे जावचें अशे पद्दतीन सरकारचो प्रयत्न जें आसा। जेन्ना म्हणून म्हटलें की जशें जेन्ना फ्लो चड आसता, फूल स्टेप चड आसता, लोक चड येता तेन्ना आनी हे तुम्ही बारीकसाण पळय की गोंयच्याक संबंद काय ना, भायले लोक येतात, भायले तातूंच्यान हे सगळे गोष्टी तांच्या हातूंच्यान जाता।
कंट्रोल करूचा हे खूप आवश्यक आसा. म्हणून म्हटलं जे कितें आहा तेंय बी सरकार आपल्या प्रयत्नशील आहा. सगळे तरेची पुलीस आसतली वा कितें हे आसले सगळे हितूंच्यान सरकाराचे प्रयत्न. पूण भाऊ कित्याक आनी पांचवी बोटो सारकें आसना. काही ऑर्गनायझेशनचे काही हे आसतले पूण ताका लागून एका लागून सरकाराचें नांव हें बदनाम जाता, पुलिसचें नांव बदनाम जाता. आनी म्हणून हाजे खातीर एक स्कील ट्रेनींग ह्यो ज्यो काही गोश्टी आहा थंय इल्लेशे म्हाका दिसता आमी इल्लेसो फोकस दिवंक जाय. सावयवेऱ्या वेलकाशी एका घरा लागीं बिबटो भोंवताना सीसीटीव्हीन दिसला. तांच्या थळाव्यांनी हे विशीं राना खात्याकूय सांगलां. फाटल्या ऑगस्टा सावन हो बिबटो त्या वाठारांत खंय दिसता. वेलका सावेऱ्या हांगासर हरीश पालकर हेच्या घरा कडेन जो बिबटो येतालो तो काल CCTVचेर कॅप्चर्ड जाल्लो आसा. आनी सगळ्या लोकांनी आतां पर्यंत तो बिबटो जाले सगळी 3 म्हयने जाले त्या वाठारांत भोंवता अशें लोकांचें म्हणणें आसा. आनी काल तो सारको CCTVचेर कॅप्चर्ड जाल्ल्या कारणान लोकांक आतां सद्या भंय जाल्लो आसा. तेणी ऑलरेडी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाकूय कळयल्लें आसा की खंय तरी ताका पिंजरो लावन ताका हें करचो म्हणून. कारण थंयची माजरां कुत्रेय तेणें आतां पर्यंत नाच केल्ली आसा. सो म्हाका दिसता काल राती तो ह्या CCTVचेर कॅप्चर्ड जाल्लो आसा. आनी ही फुटेज जी आहा तेंच्यांनी ऑलरेडी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक धाडलेली आसा. हरीश पालकर हाज्या घरा कडेन हो बिबटो राती आयिल्लो. सावेरेच्यान प्रोटिना खातीर विवेक प्रभू. सरकारान पयलीं मयेकारांच्यो जमनी घराचो विशय सोडोवचो, मागीर जाय ते प्रकल्प हाडचे. मये भू विमोचन नागरीक कृती समिती मिडिया मुखार. थळाव्याचो खंय कसल्याच प्रकल्पाक विरोध ना. जमनीचो प्रश्न सोडून उरिल्ल्या जागेन पोल्युशन फ्री प्रकल्प हाडचे. कायदो कॉलेजीक मया विरोध जाता म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो ताका जाप. सरकारां त्या वेळार येयल्ली त्या सगळ्या सरकारांकडे एक विनंती आसा की मयेचो जो प्रलंबीत प्रश्न आसा, मयेच्या भूमिपुत्रांचो जो विशय आसा, अंत्योदय तत्वाचेर प्रत्येक जो भूमिपुत्र आसा मयेचो ताका आपलो हक्क मेळचो. जी तेंची घरां आसा, ज्यो जमिनी प्रत्येकाच्या मालकी कडेन आसा त्यो तांकां मेळच्यो. हो प्रयत्न मयेकारांचो गेली 63 वर्सां गोंय स्वतंत्र जाला तो पर्यंत तो आतां पर्यंत आसा. कारण त्या वेळचे जे कैलासवासी मुख्यमंत्री आसलेले तेंच्यांनी हो हेतू मुख्य करून तकलेन दवरून हो कायदो केलो. आनी हांव तुमकां सांगता अशें स्टेटमेंट जर मनोहर पर्रीकर जे आसलेले केन्नाच करचे नासलेले. अशा पद्दतीचे स्टेटमेंट तेंच्या तोंडासून केन्नाच येवचे नासलेले. कारण तांकां मयाकारा बद्दल प्रेम आसलो. हो त्या वेळार सुद्दां हो कायदो करता आसतना भरपूर विरोध जालो. पूण त्या वेळार सगळो विरोध सायडीक दवरून तेंच्यांनी हो कायदो तयार केलो. की पयलीं मयेचो भूमिपुत्रांचो अंत्योदय तत्वाचेर हो प्रश्न सोडयात. प्रत्येक मनशाक मयेकारांचो हक्क दियात. आनी त्याच्या नंतर प्रकल्प न्हू कितें जायते बरे प्रोजेक्ट मय मतदारसंघात हाडा किंवा मय गांवांत हाडा. मयेकारांचो केन्नाच विरोध आसचो. आमकां इच्छा आसा व्हडले प्रकल्प जावचे अशे. आनी सरकारान ते प्रकल्प हाडटा आसतना येवजून पळोवपाक जाय आपूण पयलें उतार कितें दिल्ला मयान. सगळे घराचे प्रश्न सोडयल्या उपरांत ते काम करपाचें. ते घराचे प्रश्न अपूर्ण आसतना थंयसर अशे प्रकल्प व्हडले हिरिरीन थंयसर सरकार भाग दाखयता मयेकारांक राग येतलोच. मुद्दा मये नागरीक समितीचो आमची घरां किंवा शेती भाती अशी आसा त्या जागेच्यो सनदी दिल्यो काय इतर जागा जी कितें उरतली ही सरकारा कडेन पूर्णपणे अहवाल तयार जातलो की बाबा ही घरां 1000 आसो 100 आसो कितली आसो किंवा शेत जमिनी कितल्यो आसात त्यो सगळ्यो क्लियर केल्यो काय ही जमीन आमच्या कडेन शिल्लक आसा. आनी ह्या शिल्लक जमिनी जाय तसलो प्रोजेक्ट म्हणजे जे पॉल्युशन करिना. अनमोड खानापूरचो रस्तो 22 मार्च मेरेन येरादारीक बंद आसतलो. मथुरगा रेल्वेच्या अंडरपासाचें काम चालू आशिल्ल्यान खंय हो रस्तो बंद दवरतले. गोंयच्यान खानापुरा सावन बेळगांव वचूंक हो रस्तो खूब वावरतात. अनमोड हांगासरल्यान खानापुराक जो हेमडगा रस्तो गेल्लो आसा त्याच हेमडगा रस्त्याचेर मंत्रुगा क्रॉस लागींच रेल्वेचे अंडरपास ब्रिज आसा ते ब्रिज बांदपाचें काम चालू आसा. ताका लागून अनमोड हांगासरल्यान हो रस्तो आसा तो वाहतुकी खातीर बंद केलो आसा. हो वाहतुकी खातीर 22 मार्च पर्यंत हो रस्तो आसा तो बंद रावचो आसा. ह्या मार्गाचो अवलंब आसा ते गोंयसून बेळगांव वचपी लोक मोठ्या प्रमाणात करतात. मात्र हो रस्तो वाहतुकी खातीर बंद केल्ल्या कारणान तेंचीय गैरसोय जाल्ली आसात. तशेंच अनमोड हेमडगा मार्गे खानापूरसून जे अनमोड घाटांतल्यान जे गोंयकार येतात तेंच्यांनी
हेची नोंद घेवपाक जाय की हो मार्ग आसा तो 1 म्हयनो बंद जातलो. तिजो पर्यायी मार्ग म्हणून तांकां आलमोड, रामनगर, लोंढा, खानापूर ह्या मार्गान वचपाक लागतले. प्रोडंटा खातीर प्रमोद पोंडे. अणधूण पुलिशेन राकेश रहा, परशुराम गावस आनी विकी नायक ह्या 3 जाणांक अटक केल्या. अणधूणच्या एका घरान जबरदस्तीन वचून घर रिकामे करपा खातीर घुसखोरी, धमकावन आनी चोरी केल्ल्याच्या आरोपा खाला ह्या 3 जाणांक अटक केल्या. अटक केल्ले 3 जाण सेक्युरिटी गार्ड म्हूण कळटा. अणधूण पुलिसेन ही केस क्रायम ब्रांची कडेन ट्रान्स्फर केल्या. मुखेल आरोपी खोराटे आडून सापडूंक ना. Investigation in the forceful house eviction case has been transferred from Anjuna Police to Crime Branch. But before handing over the file to the Crime Branch, Anjuna Police has arrested 3 accused in this case. The arrested accused are Rakesh, son of Nand Kishore Raha, resident of Sakhli and native of Raebareli, Uttar Pradesh. Second accused is Parshuram, son of Shankar Gawas, resident of Nadora. And third accused is Vicky, son of Vijay Naik, resident of Old Goa. But the prime accused, namely Janardhan Khorate, is still untraceable. Mukesh Kumar for Prudent. ब्रेसारा सांजे 13व्या गोवा आर्ट्स अँड लिटरेचर फेस्टिवल गाल्फ 2025चे उक्तावण जाले. कवी, लेखिका सुमना रॉय आनी फामाद लेखिका, अनुवादक आनी पत्रकार शांता गोखले उक्तावण सुवाळ्याक हाजीर आशिल्ल्यो. गोंयच्या सोनिया रॉड्रिग्स सबरवालान केल्ल्या गाल्फ आर्टवर्काचें अनावरण जालें. तशेंच गोंयचो कवी रमेश घाडीन कविता सादरीकरण लेगीत हे वेळार केलें. So over these, you may be wondering, this started in 2010 and now we are in 2025. That should be 15. Well, it's the 13th edition because we lost a couple of years to COVID. There was no golf at that time. But in these 13 years, we've had delegates from Goa, from the other states of India, Kashmir, Pakistan, Singapore, Australia, Nepal, Bangladesh, Kenya, Sri Lanka, Brazil, Argentina, Spain, France, the US, New Zealand, Portugal, a lot of countries. We had a very good program. We had 2 excellent keynote speakers, Sumana Roy and Shanta Gokhale. One spoke on plants. Plants have a life. Plants have senses. The other, Shanta Gokhale, spoke on the power of silence. Then we had a poetry reading by Ramesh Ghadi. Then we had a paint, our art was unveiled by Sonia Rodriguez Sabharwal. And finally we had William Dalrymple, a British historian, talk about his book with Vidya Deheja. All in all, it was a very good program, a very good attendance. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.